ह्या दरम्यान हांव लोकां कडेन आवाहन करतां, ह्या फेक न्यूजाच्या हातूनय तुमी वचनाकात. फाटल्या वेळाचेरय तशेंच जातलें. आज स्वता तवडकरान सांगलें न्ही, फाटले दीस ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगली. सो हें आतां जिल्ला पंचायतीचें इलेक्शन आसा, ताजे नंतर म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आसा, आनी ताजे नंतर एसेंब्लीचें इलेक्शन. त्या इलेक्शनाक लागून हे सगळे जे कोण आसात हे सगळे आपूण सक्रीय जावपाक आनी सामके जनतेचे कैवारी म्हणून ते आतां सामके फुडें येतले आनी ते करतले. कारण आयच्यान 500 दीस उरल्या इलेक्शनाक म्हणटकीर लोकांचेच विशय घेवन लोकां खातीर काम करपी हें दाखोवपा खातीर तो प्रयत्न आसा. तो प्रयत्न ते करतले. राजकीय पक्ष अशेंच करता. पूण अशें न्ही, तुमचे कडेन जे व्हिडियो आसा ते मातशे शेअर करात. ऑफिसान हांगा आयले, दार बंद केले, तो कोण आयले ते सगळे. ऑल इज गो बिटवीन मिनिस्टर तवडकर आणि गोविंद गावडे. ते सगळे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसा. तांचे भितर बरो समन्वय आसा सगळे कडेन. बरे आसात सगळे, कांयच ना. स्टेटमेंट चालू आसा. स्टेटमेंट तो कसो म्हणून हांव म्हणटा, पण हांव सुद्दां उलयतना आतां सांबाळून उलयता. खंयचो स्टेटमेंट खंय तुमी म्हणजे कित्याचेर घेतले आनी ट्विस्ट करतले. म्हणजे हें सद्या AI आनी खंयचें कट करप आनी थंयचें तितलेंच घालप. ताजो फटको पयर म्हाकाय बसलो बर्थडे दिसा, तितलेंच घातले. ताजे नंतर मागीर म्हाकाय फॅक्ट वर्सीस फेक म्हणून घालचें पडलें. सो हातून भितर आतां हे असल्यो गजाली जातल्यो आनी लोकांक भितर संभ्रमाचें वातावरण निर्माण करपाचो प्रयत्न चालूच आसतलो. आनी म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एक संघ आसात. जनते कडेन खंयचे विशय आनी कितें जाय ते इतल्या वर्साचे भितरले आतां अनुभवान हांव तुमकां सांगता की राजकीय प्रत्येक इलेक्शन येतकीर जो आवाज पळय तयार करतात तो आवाजूच हें आसतलें. निखालस पुलिसाचे म्हणजे फाटल्यान लागून ते ताजो तपास करपाक त्याच बरोबर. आनी म्हणून जर विरोधकाची भुमिका तितलीच म्हत्वाची आसता. ते विधानसभेन आसता. रेज करप क्वेश्चन्स, कार्ड, हें कित्याक जालें, कित्याक जावना आनी कितें आमकां म्हणजे ह्या खातीर आमकां तांकां निवडून लोकांनी धाडिल्लें आसता. ते करतात, तें मान्य आसा. पण त्या पावराचो मिसयूज असो न्ही, तशें जावं न्ही अशें सगळ्यांचीच अपेक्षा आसता. हो प्रश्न करपाक कारण म्हणजे आयजूच स्पिकरान एक प्रेस घेतले आनी तेणी गोविंदाचेर. ना हांवें आयकुना अजुनी काय. हांवें आयकूंकच ना.